नमस्कार. हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आयिल्ली आसा दाबोळ्या मतदारसंघान आनी आमच्या बरोबर आसात माविन गुदिनो, रायट? येस, तांकां माविन गुदिनो हेंच्या बरोबर आमी आयज भासाभास करतलीं आनी सरां कडल्यान सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो जाणून घेतलीं. आमी गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. म्हाका एक सांगात की तुमचो प्रचार कसो चल्ला आनी लोकांचो तुमकां सपोर्ट कसो मेळटा? म्हाजो प्रचार सारको फर्स्ट क्लास चल्लेलो आसा आनी लोकां कडेन जो प्रोत्साहन मेळटा, म्हाका दिसता असलो हांवें 7 इलेक्शन केलां तेन्ना इतलो प्रेम लोकांचो केन्ना पळोवंक ना. वयता थिंगा इतलो लोकांचो संख्या म्हणजे प्रेम करतात ती म्हाजे कडेन संपर्कान येयल्या ती वाडलेली आसा. क्लियरली दिसूं येता की एक वेव कसो डेवलप जाता आमचे फावरा. हांव घरांनी वयता तेन्ना ते ब्लेसींग आमचे बायलो थोड्यो दितात, थोड्यो आरती घेवन आमकां हें करता. म्हाका दिसता एटलिस्ट 100 लोकांनी तरी ते म्हाका दाखयलां आसलें. हांव अजाप फर्स्ट टायम म्हाका अशें जालां. आनी म्हाका दिसता हेका कारण आसा, आमी जे तरेन लोकां पावला बरे टायमा आनी वायट टायमा. म्हाका दिसता एक पावती कशे लोक आमकां ते आमकां एक रिटर्न गिफ्ट कशें दिता आनी ते सांगता तूं कितें तूं येवपाची गरजूच नासली, आमी तुका निवडून हाडटले, तुवें इतलें काम केल्लें आसा. हांव सदांच चिंत्तालो इतले वर्सां हांव इतलें हार्ड काम करून येयल्लो आसा, केन्ना म्हाका हें खरें अर्थान लोक रेकग्नायज करतलो. आनी एकेपे तेणी दाखयलें, बाबा आमी सदांच तुजें कितें केलां तें जाणा, आमी तूं आमच्या काळजान आसा आनी आमकां केन्ना केन्ना पावलो तें खबर आहा. फॉर एग्जाम्पल पॅन्डमीक हांगा जालां तेन्ना ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे हांव हॉस्पिटलान विजीट करतालो. इतलें की हॉस्पिटल बेश्टें विजीट पेशंटां न्हू, तांकां कितें जाय तें दिलें हांवें तेन्ना. ते काळार वायट प्रसंग आयले तेन्ना तुमकां खबर आसतली, एक फॅमिलीन सुद्दां बापूय आपले भुरग्या हात लावपाक भितालो. वो एक चली आहा ती आवयक कित्याक कोण मरतलो तें इन्फेक्शन हांव ताका दिवन इतली भिरांत आहली. इतली भिती आसतना हांव आनी म्हाजे कार्यकर्ता डेली हॉस्पिटलान आसताले. तेन्ना कितें सुविधा नासली, गव्हर्मेंटा कडेन पयशेय नासले. 2-2.5 कोट्यांचे इक्विपमेंट हांवें तांकां हॉस्पिटलाक दिले डोनेटेड थ्रू वेरियस पीपल, इन्क्लुडींग एक मॉडर्न एम्बुलन्स. आनी ते एम्बुलन्सी ऑक्सिजनूय आसले. आय मिसपा मशीन ती येता ती ब्लड टेस्ट करपाक कोवीड आहा जाल्यार ती दिली, कंप्युटर्स दिले, बाकीचे मेडिकल इक्विपमेंट दिले, तरेतरेचे कितें जाय ते तेंचे फुलफील केले. 50 बेड्स दिले थ्रू CSR एगेन वीथ बेडशीट आनी सगळे आनी इक्विपमेंट. ऑक्सिजन प्लांट नासले, ते ऑक्सिजन प्लांट आतां थिंगा बसयता. तेन्ना सिलिंडर नासले, एक दिसा भितर ते अरेंज करून दिले. सो लोकां आमी पावता ते दिसले आमी पावले म्हण. आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांवेंच केल्लें तें हॉस्पिटल जें कॉटेज हॉस्पिटल आहा तें एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेज केलें. आज ते इतलें बेस्ट हॉस्पिटल जालां आनी लोकां ते टायमा पावले ते लोकां याद आसा. आज लोकां संवय जालें त्या हॉस्पिटलान वचपाक. सारकें स्वच्छ आहा, बरें क्लीन आहा. प्रायवेट हॉस्पिटल तरी इतलें बरें क्लीन आसना. हें हांवें मुद्दम लोकां खातीर केलें आनी हेच कारणाक लागून केलें कित्याक वायट टायमा प्रसंग येयलो तेन्ना आमी पावपा जाय म्हूण. सो सेम वे एक सायक्लोनूय हांगा आयिल्लो. सायक्लोन येयल्या तेन्ना लायट ना, उदो ना. आमी एक दिसा भितर सगळी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर केली. कशी केली? स्वताची आमी झाडां कापली, म्हाजे आनी म्हाजे कार्यकर्ता थोडे वर्कर घेवन. आमी स्ट्रिंगींग केलें इलेक्ट्रिकल पोलाचे. पोल पडला ते परत उबे केले. नवीन पोल आमचे लोकांनी काम केलें एज इफ दे आर एम्प्लॉईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. म्हाजे ऑफिसान सुद्दां स्टाफ काम करता, ते चलयो सुद्दां ज्यो बायलो आसा 2-3 दोकून न्यू वाडे हांगा रावन लोकां कनेक्शनां दिली. वायर म्हण नाका आनी कितें ते इलेक्ट्रिकल बाकी इक्विपमेंट आसता ते दिवपाचे हांवें स्वता म्हाजे पयशे खर्च करून लोकांक कोंतान लायट दिली. सो आमी जेन्ना लोकां पावता, प्रसंग येता तेन्ना, वायट काळ येता तेन्ना लोक कितें आमचे बरोबर रावपाना. जॉब्सां बाबतींत म्हाका दिसता 100 मायल्स जॉब्स नवीन गव्हर्मेंट सर्वंट जाले म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन गेले 3-4 म्हयन्यान. युथांकूय आमी पावले. प्रायवेट कंपनीन जे लोकांक घालता ते म्हाका दिसता ते कितलेच शेंकड्यांनी आमी लोकांक कामां लायले. जे आमचे कडेन येता एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन आमी उलयता, बाकी कंपनी वेर्ना आहा तेंचे कडेन उलयता आनी सगळे कामाक लावता. हे भाशेन आमी प्रत्येक जाणांचें काम केलां. लाडली लक्ष्मी स्कीम, मागीर गृह आधार, DSS सिनियर सिटीजन कार्ड, बाकी अनेक सुविधा सरकाराची PMRY, CMRY. इनफॅक्ट आज हांवें म्हाजें रिपोर्ट कार्ड रिलीज केलां, तें तुमी मातशें पळया. तेजेर कितें कितें केलां तें तुमकां कळटलें. कितले व्हडले प्रोजेक्ट हांवें केला आनी कशें काम
केला आनी कसो आमदार म्हूण लोकां पासत वावरलो तो. सो तें दिसता म्हाका हें काम केलें तेजी पावती लोकांनी ऑलरेडी दिली म्हूण हांव समजता. 10 मार्च देखून घडी म्हाका रावपा पडटलें, 14 वोटींग जातलें. आनी प्रेमान लोकांनी सांगलां व्हॅलेंटायन डे हरशीं ते दिसा, पूण ते सांगले आमी तुका रोज दिवपा ना, आमी तुका कमल दितले, तुजें कमल आमी फुलयता, अशें लोकांनी म्हाका रेस्पॉन्स दिल्लो आसा. सर तुम्ही म्हणजे सगळ्या लोकांक बद्दल खूप लोकांक हेल्प केली, लोकांचे जे कितें त्रास आसतले ते जाणून घेतले. पूण सर खूप लोकांचे आनीकूय क्वेश्चन म्हणजे लोकांक प्रॉब्लेम्स आसतले, तेंचे सगळे प्रॉब्लेम्सां मेरेन तुमी पावल्यात काय कितें? हांव सदां 24/7 म्हणल्यार जाता लिटरली लोकां मदें आसा. कितलेशे इवन पर्सनल डिस्प्यूट लोकांचे हे ऑफिसान पावतकच म्हाजे पयलें पावतकच फॅमिली थोड्यांचे प्रॉब्लेम आसता, झगडटा, ग्रुप्स आसता, हिंगा जायते इल्लिगल घरां आसा ते कोणाचे पायपलायन व्हरपा जाय ते व्हरपाक कोण आडायता, पूण हिंगा येतकच सगळे हांव कॉम्प्रोमायज करता. सो इवन तेंचे पर्सनल प्रॉब्लेम आसा ते हांवें तांकां खूब मदत केल्ली आसा. कोण शिकता तांकां शिकपाक पयशे ना ते सुद्दां हांव कितलेच फाटी कितलेशे हिंगा मंथली येवन आपले पयशे कलेक्ट करता. ते म्हाजे कुस्तार म्हणल्यार हांव पयशे दिता तांकां शिकपाक, बिकॉज आय बिलीव पॉवर्टी शूड नॉट बी अ कॉज फॉर नॉट स्टडींग. हे भाशेन आत्ताच कोण एक बायल आयिल्ली, आतां हांवें सांगलें आतां इलेक्शन म्हणून आतां दिवपा जायना, पूण तूं मागीर यो इलेक्शन जातकच चलयेचें कितें लग्न आहा, आपल्या कडेन पयशे ना, हे भाशेन हांव मदत करता. आतां इलेक्शन म्हणून सांगलें हांव दिना, कित्याक ते बेश्टो इशू जातलो. इलेक्शन जातकच एकूय वस्त अशी ना की हांवें केन्ना कोणा ना म्हणलां तें. सो ते जाण हांव तांकां पावपी म्हूण. सर तुमच्या दाबोळे ह्या वाठारान मतदारसंघान कितली डेव्हलपमेंट जाला, आनी आतां तुमी सांगले ते हिसपान की तुमी 80% डेव्हलपमेंट केला हांगासर, 20% उरला. जे केला सर ते थोडक्यात आमकां सांगात, आनी तुमी उरला 20% ते बी थोडक्यात सांगात. 20% उरला म्हणपा ना, घडी 10% उरला आसतलें, पूण काम करता तशें ऑटोमॅटीक काम वाडटा. तें वाडटा तें आमी उलोवपा न्हू. जे हांवें लास्ट टायम लोकांक प्रॉमीस केल्लें हांव समजता 90% or 95% आमी जे लोकांक शब्द दिल्ले ते आमी पालन केलें आनी खूब काम करून दाखयलें. आतां ते मॅनिफेस्टोन तूं पयलें, आतां हांव तुका एक उदाहरण हॉस्पिटलाचें दिलें. ल्हान कॉटेज हॉस्पिटल आसलें, व्हडले प्रकल्प येयला ते सांगता, तें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालें. दुसरें वाडेम लेक आमी डेव्हलपमेंट केली, जे गणपती विसर्जन थिंगा जातालें, घाण उदो आसतालें, आज इतलें सुंदर आमी केला, वॉकिंग ट्रॅक करून, गार्डन कशें करून, एम्फी थिएटर एक केला म्हणजे परफॉर्मन्सीस ऑफ आर्टिस्ट, आनी रेलिंग बीन घालून सुंदर दिसता. हें आमी करून दाखयलां. हें कितें आमी केलां, कित्याक मना पासून आमकां दिसता लोकां पासून आमी वावरपा जाय. फर्स्ट फ्लायओवर इन गोवा, ग्रेट सेपरेटर नेक्स्ट टू द एअरपोर्ट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयला. ट्रॅफीक थिंगा बंद जाताली, आज ट्रॅफीक बंद जायना, वेवस्थीत सगळें ट्रॅफीक वयता. हें कोणें केलें? हांवें केलें, म्हाका करपाक संदी मेळ्ळी. आनी हे सगळे व्हडले प्रोजेक्ट आसा. दुसरो सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट जॉगर्स पार्क, सगळ्यान सुंदर पार्क, जो लँड एक्वायर केलो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, हांवें ते ड्रॉप करून थिंगा जॉगर्स पार्क घातले. सगळ्यान सुंदर पार्क. आज फेज 2 जॉगर्स पार्क येता. ते जॉगर्स पार्क क्रॅश फॉर चिल्ड्रन, फूड कोर्ट, ब्रॉडनिंग ऑफ द वॉकवे, मागीर नवीन प्लांट्स, आनी ओपन एअर जीम, क्लोज जीम फॉर पीपल ऑफ ऑल एजीस, लायब्ररी फॉर सिनियर सिटीजन. आमी ते वेळार एक 8 वर्सां पयलीं वा 10 वर्सां पयलीं 6 कोटी मोडलेले, आज आमी आनी 10 कोटी मोडटा. आनी अनेक सुविधा त्या पार्कान आनी सुंदर करून आमी लोकांक दिता न्ही. आनी ते पार्काकूच तांकां एक इल्लोशी जमीन जे GSIDC आमी तेन्ना दिल्ली महिला भवन करपाक, तेणी सांगलें फेज 2 करया. आज फेज 2 ऑलरेडी टेंडर जावन काम स्टार्ट जालें. थिंगा महिला भवन आसा. आमी आमचे कडेन 100 सुमार सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आहा तांकां आमी ट्रेन केला. बेकरी कोर्स म्हण नाका, टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी म्हण नाका, जरदारी म्हण नाका, मागीर हें पेपर बॅग मेकींग म्हण नाका, कुकींग म्हण नाका, तरेचे आमी कोर्स तांकां आमी दिल्ले आसा. ब्युटिशियन कोर्स म्हण नाका. आनी ते मागीर आपले स्वता पांयार उबे रावपाक सोदता. आनी खूब जाण आपले ओन स्वता बेकरी घातला, थोड्यांनी ब्युटिशियन कोर्स उगडला. आतां केंद्र सरकारा तर्फे आमी केला हे कोर्स, थोडे लोकल गव्हर्मेंटा तर्फे केला, आनी थोडे हांवें पयशे दिवन कोंतान बायलां जेन्ना
एक डिमांड येता हांवें तें काम करून घेतलां. सो हे भाशेन आमी लोकांच मदें आसा आनी दीस इज पार्ट ऑफ द फेज 2 ऑफ जॉगर्स पार्क. जॉगर्स पार्का जवळूच एक व्हडली जमीन आहा, थिंगा आमी एक फुटसाल ग्रावंड घालता अंडर CSR. आमी एक क्रिकेट ग्रावंड घालतात, तेकाच तेंकोन व्हॉलीबॉल कोर्ट, मागीर हे व्हॉलीबॉल कोर्टा बरोबर बास्केटबॉल कोर्ट आनी एक स्विमींग पूलूय घालता. सो दीस इज गोइंग टू बी लायक अ स्पोर्ट्स एरिना. सो हें सगळें हांवें केल्लें आसा आनी लोकांक खबर आसा जें हांव सांगता तें करता. एअरपोर्ट रोडार एक व्हडलो ग्रावंड आहा, 90% वर्क कंप्लीट जाला, तोय इनॉग्रेट जातलो इलेक्शन जालें म्हणटच. बोगमालो न्यू ग्रावंड हांवें केला, ग्रावंडूच करूं ना थ्रू SAG. नाव आय एम टायींग अप वीथ FC गोवा टू ट्रेन यंग यूथ ऑफ ऑल एजीस. थिंगा फुटबॉल ते शिकयतले. दे वॉन्ट टू मेक गोवा द मेका ऑफ फुटबॉल. तेंचे फिल्ड्स ऑफ ड्रिम्स म्हूण आसा, फिल्ड्स ऑफ ड्रिम्स फॉर पीपल टू प्ले फुटबॉल. सो ते प्रोजेक्टान एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तेणी टाय अप केला पंचायती कडेन तो ग्रावंड डेवलप करपा अंडर CSR. सो इट वील बी अ मॉडर्न स्टेडियम. सिमिलरली जिलाचे अंडर एक दाबोले आमच्या वाठारान एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड येता विथ अ वॉकिंग ट्रॅक. हे भाशेन अनेक काम जे आनी प्रोजेक्ट जे लोकांक जाय ते आमी दिल्ले आसा. हिंगा न्यू वाडें थिंगा शांतीनगरसून न्यू वाडें येता आसतना एकूच ब्रीज आहा, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. अंडर सावथ वेस्टर्न रेल्वे तेंच्या ते आमकां नवीन ब्रीज बांदून दिता, म्हणजे एक ब्रीज वचपा एक येवपा. सो कितें वॉट इज इट दॅट वी हॅव नॉट डन. म्हणजे एकूय वस्त अशी ना की आमी करूं ना हो आमी विचार करूं ना. फुडाराक हे भाशेन आमचे जायते आनिकूय योजना आसा, सगल्यो हांव सांगपाक सोदना कित्याक म्हाजे मागीर आयडिया दुसरे कॉपी करता. म्हाका हिंगा करून दाखोवपाची संवय आसा आनी इतले तुका हांवें प्रोजेक्ट आतां सांगला ते जाला जाल्यार फुडाराक कितें जातलें तें तुमी चिंता. आनी म्हाजें आय सजेस्ट तुवें मातशें तो बूक म्हाजो एक कॉपी व्हरचो, तेजेर तुका सगळी म्हायती मेळटली म्हणजे कितलें काम बऱ्या प्रमाणान हांगा जालां तें. पूण तरी आसतना इलेक्शन येता तेन्ना म्हाजे विरोधक गेले 10 वर्सांक कांयच जावना म्हणून हांवें तो रिपोर्ट कार्ड काडला. नॉर्मली कोण रिपोर्ट कार्ड दिना, हांवें म्हाजें ओन रिपोर्ट कार्ड दिला कितें कितें हांवें केलां तें. आनी मॅनिफेस्टो म्हणल्यार फुडाराक कितें करतलो तें आदींच हांव सांगता, कित्याक म्हाका खबर आहा हांव करून दाखयतलो म्हणून. सर तुम्ही खूप तुमच्या दाबोळीच्या लोकां खातीर खूप कितें केलां. बट सर युथां खातीर म्हणजे जे यूथ आतां शिकून घरा आसात, म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन तरी जॉब्स ना आतां, गव्हर्मेंट जॉब आनी प्रत्येक भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. सर तुमच्या युथां खातीर तुमी कितें करतले? आतां युथां खातीर म्हाजे 2 हांवें मेन चॅलेंजीस घेयला फॉर नेक्स्ट 5 years. एक म्हणल्यार स्वेज प्रॉब्लेम जो हांगा जाला तो सॉल्व करपा आमचे दाबोली वाठारान. दुसरो मेन चॅलेंज हांवें घेयला जो प्रश्न तुवें विचारता, यूथ हाव टू चॅनलायज द एनर्जी इन द ग्रेट टास्क ऑफ नेशन बिल्डींग वे दे वील बी गेनफुली सेल्फ एम्प्लॉयड. तुमीच सांगला तशें सगळे आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकना. हांवें रिसंटली 104 गव्हर्मेंट जॉब्स दिला, बट दॅट इज नॉट इनफ. प्रायवेट जॉब तरी 500 तरी दिला आसतले, 500 आनी 100 म्हळ्यार 600. इट इनफ? नो. I have to create such a scheme. I have to create such a field, level playing field for solving unemployment problem by thinking out of the box. माझी ऑलरेडी आयडिया येयला. एक दीस मिटिंगेचूच हांव बसलो आसतना हांव इतले म्हयने चिंत्ता वॉट इज इट. सडनली म्हाज्या मनान एक बरी आयडिया येयला, ती हांव सांगपाक सोदना कित्याक म्हाजी आयडिया हांव करचें न्हू म्हणून दुसरे कॉपी करतले. युथा खातीर डेफिनेटली इट इज अ बीग चॅलेंज फॉर मी. हांव करून दाखयतलो. कशें? कित्याक म्हाका दूख दिसता आमचे लोक जॉब मेळना, स्टेटींतले भायर वयता, थोडे भायर वयता, थोडे दुसरे स्टेटीन वयता, हिंगा ऑपॉर्च्युनिटी ना. आतां बरे भाशेन तरी प्लॅनिंग केल्यार इट निड्स लॉट ऑफ एप्लिकेशन ऑफ मायंड विथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग. तशें आमी चिंतल्यार म्हाजी एक योजना आसा, हांव तें करूनच दाखयतलो आनी तुमी पळयतले युथाचे हांव कितले चिंतता तें. आनी हांव कित्याक चिंततलो? बिकॉज आय केम फ्रॉम द स्टुडंट मुवमेंट. I was a leader in school. Thereafter, I became leader in the college. Then I became president of All Goa Students Union. आज देखून 50% फी हायक जे कन्सेशन बस ट्रॅव्हलिंगा मेळटात म्हाजे टायमार तेन्ना हांव ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन प्रेसिडेंट आसलो. देअरआफ्टर आय वॉज यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 10 years. सो हांव यूथ मुवमेंटानूच हांव मुखार सरला. सो हांव युथाक कसो विसरपाक शकता? अजून हांव युथा भाशेन चिंतता आनी युथा भाशेन वागता. सो डेफिनेटली आय वील गिव देम सम स्पेशल प्रोग्राम आफ्टर इलेक्शन. सर तुमकां एक निमाणो प्रश्न. सर तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात ऑलरेडी आनी लोकांचें अशें म्हणणें आसा की सगळे जे रस्ते केल्लेले आसा गव्हर्मेंटान ते फक्त बेश्टेच करून दवरला आनी
एकदा रस्तो फुटलो काय तांकां पॅचीस मारतात दवरतात. सर तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसल्या कारणान तुमी सर हाचेर लोकांक कितें उत्तर दिवपाक सोदता? PWD रोड्स करपाचें तें बांदकाम PWD खातें आसा. इट इज एक्चुली नॉट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. पूण हेजे विशयाचेर हांव एक सांगता. आतां तुमी पणजेसून प्रवास करून येयला, पयले तुमी चिंत्ताले आसतले 1 वरान पावतले, 1.5 वरान पावतले. आतां पणजेसो हिंगा येवपाक अर्देवर खूब जाले. इनफॅक्ट 20 मिनटान पावता म्हाजे सारके, म्हाजो ड्रायव्हर म्हाका 20 मिनटान पावयता. म्हणजे इतलें सोंपेपण मेळ्ळां. आनी रस्तो कितलो बरो जाला तुवें पळयला. हायवे 22,000 कोटी रुपया एक ल्हान धाकटुले स्टेटीन नितीन गडकरी सारको मंत्री मोडटा बरे रस्ते करपाक, बरे ब्रिजीस करपाक. आतां लोकल प्रॉब्लेम, लोकल नेटवर्क ऑफ रोड्स जे आसा ते आमच्या अंडर येता. हेजे पयलीं हांव मान्य करता आमच्या मंत्र्यांनी तितले बरें काम करून दाखोवना. एवरी इयर ते रस्ते धुवन वयता. हांवूच तेजेर खूब हांव चर्चा करता, बोवार्ड मारता, कॅबिनेटीन उलयता. फुडारा हांव एक खात्रीन सांगता, आमी बऱ्यांतले बरे रोड दिवपाक प्रयत्न करतले. आनी हे जे प्रॉब्लेम लोक फेस करता ते फेस ना करता तशें आमी स्थिती हाडून दाखयतले. इट इज दॅट ऑल्सो इज माय चॅलेंज फॉर होल ऑफ बाब मोदीनोन सगळे आमचे प्रश्नांची उतरां दिल्लीं आसा आनी सारकी तांकां खूब सपोर्ट आसा लोकांचो आनी तांकां खरीच खात्री आसा की ते ह्या फुडले जे इलेक्शन आसा तेन्ना ते निवडून येतले. आनी बाब तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीच्यान खूब देव बरें करूं.